मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20 वोळ 22 ते 27. ते गालिलेयांत एकटवलोले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पराधीन जातलो. ते ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. हें आयकून तांकां मोठी खोंत जाली. ते कापारनावांत पावतच देव मंदिराची पोटी वसूल करतल्यांनी पेद्रू चडशें येवन विचारलें, तुमचो गुरू अर्द्या स्थात्राची वखुर्नी फारीक करिना? ताणें जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो. पूण तो उलोवचे आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो पोटी घेतात? आपल्या नागरिकां कडचो वो परक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यां कडचो. म्हणटच नागरिकां सुटलीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयली चडटा ती मासली धर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका एक स्थाथीर मेळटलो. तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.